डान्स बार आमकां दिसना घेताली. लोकांनी आवाज केलो, रेस केलो, आवाज कंप्लेंट केल्यो. त्या कंप्लेंटीच्या आदाराचेर सरकार खंय तरी जागो जालो आमी पळयला आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय जागे जाले. कमीत कमी 10 ते 11 जी नायट क्लब्स आनी डान्स बार आसली पळय ती खंय तरी सरकारा कडसून बंद केल्ली गेली. ती आमी पळयलें की ह्या दिसांनी स्पा आनी मसाज पार्लरान कन्वर्ट जाली. तेच्या उपरांत सगळीं आतां वाडत रावल्या तुमच्या गांवांत आरपारा ह्या वाठारांत. हेजो सरपंच तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कित्याक जास्त प्रमाणांत आतां तुमच्या गांवांत येयल्या ती डान्स बारां. डान्स बाज म्हणशी जाल्यार आमी जेन्ना पळय कालांगुटान बंद जाली सगळीं तेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटान एक्शन घेतली. लोकांनी मोर्चा काडले, सगळी एक्शन घेतली म्हणून तेजे वरसून रिएक्शन आमच्या गव्हर्मेंटान दिलें तेंकां आनी थंयसर बंद जाले. आनी तेन्नाच आमी आमच्या कालांगूटच्या PIक आमी लेटर केलें की आमकां डावट आसलो की थंय बंद जाली म्हणून ती आमच्या गांवांत येतली म्हणून आमी तेन्नाच मागीर आमी कालांगूट पुलीस स्टेशनाक लेटर केलें की बाबा तुमी पळय जी बंद उडयल्या तेंचे आमकां डिटेल्स दिया. जे ओनर्स आसा जावं कोण ते तेंचो तो नेम एंड स्टायल कितें आसा पळय तेंची आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. तेन्ना आमकां त्या PIन टोटल 11 नांवां दिल्लीं आनी आमकां गॅरंटी आसली कित्याक थंय बंद जालां म्हणून ते नेबरींग एरियेन फ्लशिंग जातलें म्हणून आमी पयलेच प्रिपेर्ड रावले. पूण आतां जे आमचे कडेन लिस्ट आसा पळय तितूंतलो एकटो हे सायडीन येवंक ना. हे हेंच्यांनी म्हाका दिसता नांवां चेंज केल्या, मनीस तोच म्हणजे बाटली तीच, सोरो दुसरो घातला आनी ते आरपारान येयल्ले आसा. आतां सांगचें म्हटल्यार आयज सकाळीं म्हाका 2-3 जाणांनी मॅसेजी धाडल्यो. एक गोवा नायट क्लब बाय टावन म्हणून ओपनिंग सून, मारिना डोराडो रोड ऑपोजीट नायट मार्केट, तामोडकी वाडो, बागा म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतसून एक तर आमी ह्या गोवा नायट क्लबाकूय लायसन दिवंक ना आनी हो जो टावूय कोण येवंक सोदता पळय तेजोय आमचो तेका ठाम विरोध आसा. आनी खुबशे हांगासर अशे इल्लिगल एक्टिविटीज आमच्या वायट दिसता सांगपाक की आमच्यो हे जे डान्स बाज येयल्ले आसा पळय तांकां आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना एक्सेप्ट एक 2 जाणांक, एक वागुलम आनी एक फ्री टू फ्लाय. हेज्या भायर आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना. आतां वागुलम आनी ते फ्री टू फ्लायाकूय लायसन दिवपाचो कारण तेंच्यांनी तेंचे ते आर्टिस्ट घालतात ते DJ चेतस म्हूण आनी बॉलिवूड म्युजीक आसता तेंची. सो तेका लागून तेंकां लायसन तसो दिला आनी जर तर तेंच्या हितून जर असलें जाय जाल्यार आमी ते खपोवन घेवपाचें ना. सो म्हाजें एकूच मत की डान्स बारां जे पयशे उडयता, चेडवां नाचयता ते आमच्या हडफड्यान आमी कशेंच खपोवन घेवचें ना. सो ऑलमोस्ट तुमच्या गांवांत आतां कितलीशी अशी नायट क्लब डान्स बारां सद्या मेरेन चालू आसा? सद्या तुका हांव आंकडो सांगीत जाल्यार म्हाकाय सारको एक्झॅक्ट खबर ना. आतां हो जो आयज सकाळीं न्यूज पयले हांवें तेजे वरसून म्हाजी तकली मातशी खणकली आनी तुका आनी एक सांगूंक सोदता हांव. लास्ट वेनसडे ना ट्युजडे पयरचे रातीर हांव दोनांक अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लो आनी थंयसर 2 बाउन्सर तांकां पुलिसांनी धरून हाडलेले आनी तेंच्या वांगडा एक ट्युरिस्ट आसलो. तेच्या नाकांसून रगत व्हांवतालें, भेंबरे व्हांवना भुरग्यांचे कशें तशें नाकांतले भेंबरे व्हांवताले. सो हांवें त्या पुलिसाक विचारलें बाबा कित्याक हाडला ताका धरून जाल्यार इडन म्हणून एका हितून क्लबान बागान झगडी जाल्या म्हणले आनी तांकां मारल्या म्हणलो ट्युरिस्टांक. सो हो इडन क्लब आहा पळय ताका आमी लायसनूच दिवंक ना कळ्ळें. सो ती कोण ओनर आसा पळय, हांव ते बायलेचें नांव नकळो. सो तेंच्यांनी पयलो थंयसर एक क्लब आनी एक आसलो खंयचो तरी गोवा गॉसीप म्हणून. तो हांवें पर्सनली वचोन थंयसर तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवन तो बंद करपाक लायलो आनी ओनराकूय तंबी दिल्ली की तूं असलें चलोवचें ना म्हणून. सो तिणीन तो लायसन कॅन्सील करून घेतलो तेजो आनी म्हाका सांगलें आपूण अशें करची ना म्हणून. आनी म्हाजे कडसून रिन्यूवल घेतलो आनी आतां थंयसर वचप पळय जाल्यार भलतोच एक क्लब आहा इडन म्हणून जेका आमी केन्ना लायसनूय दिवंक ना आनी कांय ना. आनी आतां दोनांक धर रातच्या हे इडनवाले धर तांकां ट्युरिस्टांक मारता आनी गव्हर्मेंट म्हणटा आमचो टॅक्सीकारांनी धंदो पिड्ड्यार केलो. धंदो पिड्ड्यार करता हे डान्स बारां बीन हाडून. सो होम मिनिस्टरान जो आमचो ऑनरेबल CM आसा हेजेर कडक कारवाई करूंक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय. आनी हांव मागता आमचो पुलीस डिपार्टमेंट जो आमचो अंजुनाचो PI आहा बाब सूरज गांवस हो बरो हो पुलीस इन्स्पेक्टर आनी तेच्या पयलीं आसलो आमचो परेश आसलो, मागीर म्हणटा तो आमचो प्रशील देसाय, हे बरे इन्स्पेक्टर्स. हेंच्यांनी असली घाण ही काडून उडोवंक जाय. हांव मागता तुमच्या माध्यमांतसून ह्या सूरज गांवसान हेंचेर कडक कारवाई करूंक जाय. आमी कोणाकूच लायसनां दिवंक ना. सो हेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हांवूय नको परची मॅटर हांव नको न्यूजार कित्याक घेवंक ना आनी कितें पळय तें म्हाकाय खबर ना. सो हें मातशें पळोवंक जाय तुमी. एज अ सरपंच गांवांत जी घाण येता पळय ही कशा तरेन आतां पयस करतले, काडून उडयतले? पयस म्हणजे सांगच्या मुद्द्यार आमकां कितें आहा पळय तें लिगल प्रोसिजर करचो पडटा. आमचो प्रोसिजर आमकां
टायम बाउंड आसा म्हणजे आमी कितें करताले आमकां थ्रू प्रोसिजरूच करचो पडटा म्हणून तो टायम लागता. सो हांव तुमी हे 4th पिलर जावन आसा आमचे हेजे. सो तुमच्या माध्यमातून हांव सांगता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान डायरेक्ट एक्शन घेवं येता जी इलिगलिटीज जाता तेजेर. आमदाराक कितें सांगूं सोदता कित्याक आमी पळयलां की खंय तरी अशें दिसना येता की पंचायतीक खंय तरी कांयच पावर ना. कित्याक अशे डान्स बार गांवांनी येतात, तुमकां कल्पना नासता, पंच मेंबरांक कल्पना नासता, गांवच्या लोकांक कल्पना नासता. येयल्या उपरांत इलिगलिटी जेन्ना भितर चलोंक लागता, कोणाक मारहाण जाता, ट्युरिस्टांक लुटले वयता, तेन्नाच खंय तरी सरकार जागो जाल्लो आमी पळयता. तो पूण थोड्या टायमाकूच जागो जाता. ना एक्चुअली हांव तुका सांगू जे भाशेन कालांगुटान बंद जाला, जो लोकांनी बंद उडयला, लोकांनी आवाज एकवट काडून जो बंद उडयला पळय, तसो आमच्या अडफळ्यान त्या वाठारान तूं पळयशी जाल्यार तोच एकूच वाठार आहा पळय तितक्याच कुडक्याक जाता. सो थंयच्या लोकांनी उठपाची नितांत गरज आसा. आतां कितें जाल्लें आसा, हांव वचून एक क्लब बंद उडयला, तो गोवा गॉसिप तुका सांगलें डायरेक्ट. आतां हांव परत परत वचत जाल्यार कोणी म्हणटलें आतां हांव हितू आतां बायट घालतलो पळय, म्हाका तेजेर रिव्यू जातले कितें, हेका हप्तो मेळोना म्हणून हो नाचता म्हणून तो क्लब हांवें बंद उडयल्लो. परत हांव वचत जाल्यार 100% ते म्हणटले कितें हांव हें मेळना म्हणून तुमचे अंडर द टेबल मेळना म्हणून हो नाचता म्हणून जाता. सो लोकांनी आवाज उठोवपाची नितांत गरज आसा. म्हाका एक दोग जाण फोन मारता, हांवें तांकां डायरेक्ट सांगलें की बाबा नो पळया तुमचे एका मनशाक लागून हांव थंय येवं शकना. तूं गांव हाड, गांवा वांगडा आमी आसा, आमचो आमदारूय येता त्या बाबतीन हे धरता नीट धरता. पूण गांवान उठोवंक जाय कित्याक आमी लायसनां कोणाकूच दिवना. एट द एंड ऑफ द डे कितें जाता, पंचायतीन पयशे घेतले म्हणून हें चल्लां सरासपणेन अशें जाता. कळंगुटान जेन्ना अशें चालू आसलें, लोकांनी आवाज उठयलेलो, येदी व्हडली रॅली सुद्दां लोकांनी थंय काडली. थंयचे लोक अशें म्हणूंक लागले की आमची बायलां, आमची चेडवां जी आसा ही खंय अशी आसोच शकना न्हू. आमचे तेजूच वॉर्ड मेंबर बाय स्टॅफी गेले चलोन, ताका सुद्दां हे चालले पडीन खंय आती हे काय म्हणून. हे हांव म्हणटा हें कितें म्हाकाय चल्लां. ज्या दिसा हांव पळय ते खंयचो तो गोवा गॉसिपान ते गेल्लो पळय, म्हाकाय विचारपाक लागलें. हांव गाडी पार्क करता, भाई क्या मागता है, लडकी मागता है, अरे लडकी मागता है. हांवें तेन्ना मागीर ते सुरज आरोंदेकर म्हणून तो बिटार आसता भुरगो, ताका पुलिसाक आफोन हांवें जाल्यार हो बंद जावंक जाय म्हणून. आनी तेन्ना तो कितें तरी बंद जाला. आतां तो बंद जालो, परतून आतां तेज्या जाग्यार इडन येता, हे कंटिन्यूस उरतले. हेजेर आमच्या सीएमान एक्शन घेवपाची गरज आसा. म्हणजे स्वता आरपोरा पंचायतीचे पंच मेंबरूच सुरक्षीत ना. अशेंच जालें ना. आतां हांव ते दीस एक इन्स्पेक्शनाक गेल्लो, ते वत आतां इडन क्लब आहा पळय तेजेर तेज्या फाटल्या क्लबान हेणी हॉटेलान खंय तरी एक हॉटेल नांव नको आमकां याद येना, तेंच्यांनी तेजेर सावंडाक लागून हे घातली, कंप्लेंट घातली म्हणून आमी थंय इन्स्पेक्शनाक गेले. थंयसर एक बोर्ड लायला, हांव तुका दाखयता. एक जर बरो क्लब आसत जाल्यार त्या क्लबा कडेन त्या हितून इडनान लायला. हांव तुका दाखयता झूम करून पळया, एकच मिनट हा. फोटोग्राफी ब्रायटनेस रिकॉर्डिंग अलाउड म्हणून हो इडन क्लब. अभय हांव म्हणटा कितें, तुजो क्लब जर क्लीन आसा, सारको आसा, तर व्हिडिओग्राफी म्हणजे तुवें मोबायल घरान भायर दवरपाचो, तूं डान्स करपाचो, थंय पयशे उडोवपाचे आनी येवपाचो घरा. तूं मोबायल एलाव कित्याक करिना? हेजेरूच कळटा भितर इलिगलिटीज चल्ल्या. बाउन्सर कित्याक जाय? सीएम डायरेक्ट सांगता, म्हाका वायट दिसा सांगपाक. सीएमान जेन्ना आतां सांगलेलें आहा बाउन्सर हें अलाउड ना म्हणून, जाल्यार थंयसर बाउन्सर कित्याक पयर अंजुना पुलीस स्टेशनार यें तें मसालाचें म्हाका दिसता म्हाका पण भंय दिसूंक लागलो 4 पटींनी म्हाज्याकून. हांव तुमच्या माध्यमातून आमच्या लोकलांकूय सांगता, जे कोण भाड्याक दिता पळय तेंचेर पयलीं आमी एक्शन घेतले. आमचो प्रोसिजर स्लो जाल पूण आमी एक्शन घेतले शुअर. पूण हितून आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो सीएम जो बरें काम करता, आयज काल ताका 6 वर्सां कंप्लीट जाल्या. सो तेणीन हेजेर एक्शन घेवपाची नितांत गरज आसा. आनी तेज्या फुडें आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टर बाब सुरज गांवसान तुम्ही जे असं म्हटलं की तुमकां स्वता विचारले हा ते आतां कळ्ळें म्हणटा बाबा हांव केन्ना क्लबान वचोंक ना. आमकां पळय कितें दाखयतात ते फोटोज दाखयतात. हांवूच नको न्हू, म्हाका पयलीं दिना फुडें रस्त्यारूच विचारलो फोटो खंयचो, लडकी मागताय काय मागलो. तुज्या म्हणल्यार 2 मारतलो कावन्सिलर धरून उखलून. ओनराक हांवें म्हटलें, ओनर येयला म्हाका 7 जाण बाउन्सर घेवन. ताका विचारलें बाबा तुजे कडेन लायसन आहा क्लब चलोवपाक? तो म्हणलो सर ना हें ना. पूण तेणी तो बंद केलो. तेणी ते हें जायनात फुडें एक म्हाज्या हिसपान एक 15 दीस काय एका म्हयन्यान तेणी तो क्लब बंद केलो. ते तेणीन बाबा चल आपूण इल्लीगल आहा म्हणून तेणी तो खंयसर तरी तेणी तो बंद केलो आसतलो. पूण आतां तो बंद जालो, आतां इडन येयला. हें कितें नाकाल्लें? तुम्ही तुमच्या गांवांत असो सर्वे करताले कितली अशी डान्स बारा क्लब असे सध्या इलिगली चलतात, असे वायट बिझनस वायट धंदे चलतात हे हांव कितें म्हणटा ते आमकां लोकांनी निर्देशनान हाडून दिवंक जाय न्हू.
हांव पळय हांव तुका खरें आतां हांव नायट लायफाचो मनीस न्हू, हांव केन्नाच खंयच्या पार्टेक वचना, म्हाका तितून तें हें ना. पूण हें कितें जाता आतां म्हाज्या जर घरा फुडल्यान खंयसर कितें जाता, म्हाज्या रेस्टॉरंट आतां क्रेजी गॅम्स आसा तेच्या फुडें थंयसर येवपाक आहलो, हांवें सरळ सांगलें दिना म्हणून. सो आयज पासून थंयसर म्हाका खूब जाणांनी मेसेजी घातल्यो की बाबा आरे तुज्या फुडल्यान येता मरे दोळ्या फुडल्यान, तूं घेवपाक रेडी, चालू करून दिवपाक रेडी आसा. हांवें म्हणलें नशीब करूं नाका म्हणलें चालू करून दिवपाक, आनी हांवें तो म्हाज्या फुडलो बंद दवरला, दिवना करपाक कोणो. आता गोवा नायट क्लब जो येयला पळय आरपोरा वाठारांत, तेंचोच हो सेकंड ब्रांच आहा तावो आतां येता तो. कित्याक फाटल्या दिसांनी जें डेमोलिशन जाल्लें कलंगूट बागा हांगासर, तोच परत दुसरें नांव घेवन येता हांगासर आरपोरान. तें हांव कांयच तुका सांगूंक शकना, पूण गोवा नायट क्लबाक हेका आमी लायसनूच दिवंक ना. आतां तो कोणा कडेन टाव म्हणून कोणाक हाडटा आनी अशें आयकूं येता कितें तो खंय टाव खंय हाय प्रोफायल खंय वयल्या लेवलाचे खंय मनीस येता थंयसर आनी ते खंय तुका पावर यूज करूंक सोदता. हांव तेका टावाक डायरेक्ट सांगता तुमच्या माध्यमांतसून, तेणीन हांगासर क्लब हाडून दाखोवचो. जे कोण व्हडले व्हडले म्हणजे ते हाय पोस्टाचेर कोण आहा पळय आमचे होम मिनिस्टर हितून पुलीस डिपार्टमेंटान आहा तेच खंय तेंच्या वांगडा आसा म्हणून तशें सांगता ते. हांव न्हू पळय कितें म्हणून कोणाच्या आशिर्वादान हे सगळें हें चलता हांगासर. आतां कोणाचो तरी माय बाप आसतलोच तेका. सो म्हाजें ठाम मत हितून आमच्या जो PI आहा आमचो सूरज गांवस, तेणीन खंयसर तरी ह्या बाबतीन खंयसर तरी स्ट्रिक्ट रावचो. तुमी पर्सनली वयतल्यात आतां PIक मेळपाक बीन ह्या बाबतींत, कित्याक तुमचो गांव सुरक्षीत दवरपा खातीर. कित्याक काल आतां जशें म्हटलें की तुमी स्वता सुरक्षीत ना, तुमचे पंच मेंबर्स. त्यांचो त्या हेजो अंजुनापूर स्टेशनाचो PSI येयल्लो, तें म्हाका नांव याद येना. सो तेका हांवें मेसेज धाडलेली की बाबा अशें अशें आसा, तुमी कितें तरी एक्शन घ्या म्हणून तेंचेर. सो तेणेन आपूण घेता म्हणून सांगलेली म्हाका. पूण कितें आहा आयज सकाळीं म्हाका ही मेसेज पयली आनी म्हाजी तकली मातशी हें जाली, हें अती हाती भायर जाता न्हू हें. आमकां पळय हेमज म्हण तूं क्लब, मागीर तुजो तो बच म्हण जावं क्लब कबाना म्हण, हे बरे क्लब. तो वागुलेमे सुद्दां कित्याक म्हाजे लोकच खूब जाण फोन मारता हें कर म्हणून की आमची एंट्री कर, हो येता DJ चेतस येता जावं आनी कोण येता, एक्ट्रेस येता, हें येता. सो ते तसल्या क्लबांनी वचपाक येवपाक आमकांय बरें दिसता की बाबा असले क्लब आमचे हितून आसा. पूण हें न्हू, ही घाण न्हू, हे गोवा नायट क्लब बीन सगळी घाण ही. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयतले तुमी कितें लेटर? आमी आतां ऑलरेडी तेंची अशी हें केल्लें, पूण आमचो पोजिशन कितें आतां आमकां सगळे टर्म्स एंड कंडिशन एज पर गव्हर्मेंट रुल्स कितें आहा पळय ते प्रमाणे वयचो पडटा. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक कितें सांगूंक सोदता, टुरिजम मिनिस्टराक कितें सांगूंक सोदता? ट्युरिजम मिनिस्टरान हांव एक जो आमचो हॉनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर आसा बाब हो आमचो रोहन खंवटे, खरेंच बरें काम करता. पूण तेणी लक्ष घालूंक जाय. आमचो होच न्हू आमचे जे टॅक्सी भाव आहा पळय ते आपले लायव्हलीहूड आपले पोट चलोवपाक पळय जे हें करतात, गाडयो चलयतात. आतां खंयसर तरी वारो जाला कितें धंदो पिड्ड्यार जाता त्या ट्युरिस्टाक हेका टॅक्सींक लागून म्हणून. एक्चुली धंदो पिड्ड्यार जावपाचो मेन मुद्दो आहा पळय ती असली घाणीक लागून. सो म्हाजो एकूच आमचे हॉनरेबल CM ऑफ गोवा, आमचो हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ गोवा आनी आमचो हें पुलीस स्टेशन हेंच्यांनी कडक कारवाई करची आनी हेंचेर हें मिटोवचें, म्हणजे हें करचें, घाण काडची हांगासरली. जे कोण बरे क्लब्स आसा तांकां आमी वेलकम करता, पूण असले घाणीक न्हू. जे कालांगुटान बंद जाले ते नांवां चेंज करता आनी आमचे कडेन येवन दुसरो धंदे करता, दुसऱ्या नांवान चलयता. असले क्लब्स येयल्ले आसा ते आमी असली घाण हे आमच्या आरपोरा नागवान तरी खपोवन घेवचें ना. हांवूच न्हू, हांव म्हाजो आतां फुडें टर्म सोंपतलो, म्हाज्या फाटल्यान आमची मॅडम सुषमा नागवेकर चडटली. आमचो 5 वर्साचो टर्म, ह्या 5 वर्साच्या टर्मान आमी खपोवन घेवचें ना. आजून पासून आमी स्पार्क लायसनां दिनात. पयलीं हांगासर मारबडे जाताली, लोकांची कार्डां स्वॅप करून घेताले, पूण ह्या 5 वर्सांक आमी एक सुद्दां स्पा लायसन दिवंक ना. एक्सेप्ट हे 3 स्टार 5 स्टार हॉटेल्स आसा पळय तांकां दिता आमी. हे अशें न्हू 2 रूम घालता आनी तांकां स्पा म्हणून घेता आनी तांकां मार बडयता, हें आमी आजून पासून दिवंक ना. आतां हें मातशें कालांगुटान बंद जाल्ल्या कारणान डान्स बार हें आतां आमच्या हितून येयलें आनी ही सुद्दां घाण आमी खपोवन घेवचें ना. आनी हांव आमच्या लोकलांक स्पेशली सांगूंक सोदता जेंच्यांनी हे ओनरांनी जे भाड्याक दिल्यात तेंच्यांनी बाबा असली घाण तरी घेवची न्हू. कित्याक तुमच्याय घरान बायल भुरगीं आसता, सो तुमकां जर ते बरें दिसता कित्याक तुमी थंयसून रावता आसतलीं. सो हें करून तुमी घेवनाकात प्लीज.